नमस्कार. स्वाद आस्वादच्या आयच्या भागात आमच्या सगळ्या पळोवप्यांक येवकार. स्वाद आस्वाद ह्या कार्यावळीच्या निमतान आमकां वेगवेगळ्या वाठारांनी भोंवपाक मेळटा आनी त्या वाठारांतलें जेवण तुमच्या पर्यंत पावोवपाची संद आमकां मेळटा. आयच्या भागान आमी आयल्या गिमोणा हांगासर, गिमोणा पिळगांव हांगासर, आनी आमच्या आयची गेस्ट शर्मिला वालावलकर हांकां आमी मेळटली. वचूया तांच्या घरा आनी मेळुया आमच्या आयच्या गेस्टाक. आमची आयची गेस्ट शर्मिला जयेश वालावलकर हाणें लॉ केला. ते सध्या सनशायन स्कूल हांगा शिकयता. वाचनाची तिका आवड, तशेंच सोशल वर्क करपाकूय तिका खूब आवडटा. हांव आसा आमच्या आयची गेस्ट शर्मिला वालावलकर हांच्या बरोबर. शर्मिला नमस्कार. नमस्कार. नमस्कार सारिका, तुझे येवकार आमगेर. थँक्यू. ओळख करून दी फॅमिलीची. हे म्हजे मिस्टर जयेश वालावलकर, हो म्हजो चलो रेयांश वालावलकर, ही म्हजी माय. नमस्कार. आनी नमस्कार. ओके, जेवणाची आवड कितली आसा? लग्ना पयलींच्यानूच आसा. वेगवेगळे प्रकार ट्राय करप. ओके, चडशे पदार्थ ऑलरेडी शिकून आयले की माय कडल्यान कितले शिकले? ना, हांव मोस्टली शिकून आयिल्लें, कित्याक हांव घरा रांदतालें आईगेर. म्हजें टिफीन बी हांव करून व्हरतालें. सो आनी आवड आसली म्हाका. सो काम आणि घर कशें मॅनेज करता? डिफिकल्ट जाता एट टायम्स, जायना, पण आतां संवय जाल्या. सो काम आनी घर. ओके, तुझ्या हजबंडाकूच विचारुया. शर्मिलाचें जेवणच्या बद्दल सांग, तुम्ही सांगा. आमी आतां ट्राय करून पळयतलीच, आमकां शिकयतले 2 पदार्थ, पण ताजी तोखणाय जेवणाची करची पडल्यार कशें सांगतले? सुरवातीक पासून तेजी टेस्ट आसा ती अजून म्हणजे बरी आनी जी इम्प्रूवमेंट जायत चल्ल्या. आणि जो पदार्थ करता तो सदांच रुचीन आणि आवडीन आमी सगळीं जाणां खाता. व्हेरी नायस. ओके, सो शर्मिला आतां रेडी आसा आमकां आयचे पदार्थ दाखोवपाक. तर आमी आमच्या किचनान वचुया आनी शिकुया आमचे आयचे 2 पदार्थ. शर्मिला, आयचे 2 पदार्थ तूं आमकां दाखयतले ते खंयचे ते सांग पयलीं. एक आसा वेज आनी एक आसा नॉन वेज. ओके, सो वेजान कितें? वेजान अननसाचें सांसव. अननसाचें सांसव. ओके, सो हो पदार्थ कसो कितें? म्हणजे म्हजी भयण करताली, सो ताचें पळोवन पळोवन हांव शिकलें आनी म्हज्या मिस्टराकूय खूब आवडटा. तो मोस्टली वेज. ओके, सो ताका आवडटा, सो हांव मोस्टली करतालें. ओके, सांसव आतां अनसाचे आमी तोरांचे करतात किंवा आमाड्याचे करता. सो हेच्या भितून तूं सेम अननसूच घेवन आमकां करपाक जाय की वेगवेगळे आवडी प्रमाणे आमकां तोरां किंवा आमाडे अशें घेवन करूं येता? तशेंच करपा येता आमाड्याचे. तशेंच आमाड्याच्या सांसवा वरसूनच एक्चुअली पायनॅपलाचें सांसव इन्वेंट जालां. सो सेम मेथड, सेम इन्ग्रेडियंट्स सेम, फक्त पायनॅपल आमकां आमाड्याच्या वाट्याचें पायनॅपल. ओके, सो आमी सगळ्यांत पयलीं पळोवया आमकां पायनॅपल सांसव करपाचें साहित्य. थोडे तांदूळ घेवपा जाय, उड्डाची दाळ, अननस, गोड, कश्मीरी मिरची सुकी, सोय, सांसवां आनी मोहरी म्हणटा, थोडी सांसवां म्हणटा, आनी मेथी आनी हळद आनी फोण्ण घालपा तेल. ओके, सो हे जालें सगळें साहित्य आमकां हे सांसव करपाचें. आनी ताणें ऑलरेडी सांगलां की तुमकां कोणाक जर पायनॅपल आवडना ताचे वाट्याचें आमी तोरां घेवं शकता, आमाडे घेवं शकता, इवन घोटां, आतां घोटां येतलीं सो ते घेवं शकता. सो आपल्या आवडी प्रमाणे करपाचें. आनी साहित्य तुमी पळोवंक शकता की इजिली आमच्या घरान आसता तेंच साहित्य हेका लागता. आनी सांसव हो असो पारंपारीक असो पदार्थ आसा. सो म्हाका दिसता प्रत्येक घरान हो करतातूच, पण सगळ्यांची करपाची जी स्टायल आसता, मेथड आसता तो वेगळो आसता. तर आमी पळोवया शर्मिला आमकां कशें दाखयतलें हें करपाक. सगळ्यान पयलीं आमी पायनॅपल घेवपाक जाय आनी तातूंत गोड घालपाक जाय. आनी मीठ घालपाक जाय. हांव चडशें रॉक सॉल्ट यूज करता, कित्याक हेल्थाकूय बरें आनी म्हणून चडशें आमी सगळ्या जेवणान आमी रॉक सॉल्टूच यूज करता. सो म्हणून तो कलर मातसो मिठाचो वेगळो दिसता. आनी हळदीचो पिठो घालपाचो. आनी मातशे वेळ दवरपाचें. सो हे पायनॅपल आमी मॅरिनेट केल्ले भशेन? हय, मॅरिनेट केल्ले भशेन. जितले चड मॅरिनेट जाता तितलो टेस्ट बरो येता. आमी जेन्ना आमाड्याचें सांसव सुद्दां करता पळय तेन्ना आमी जर 10-15 मिनटां मॅरिनेट करून दवरत जाल्यार ताका तें गोड आसता पळय तें बरें लागता. ओके, म्हणून ताचें मॅरिनेट करपाचें कारण गोड तें मेळ जावन ताका लागपाक जाय आनी जेन्ना आमी तें खाता तेन्ना तेजी टेस्ट येता. हय,
ओके, सो हे जालें आमचें फर्स्ट स्टेप. आतां नेक्स्ट आमकां कितें करपाक जाय? सेकंड स्टेप आमी भाजून घेवया. ओके, सो सगळ्यान पयलीं आमी कितें मिरसांगो बसपाक मिरसांगो बसता. मिरच्यो आसा पळय सुक्यो मिरच्यो त्यो मातश्यो भाजपा जाय. ओके, आनी कश्मीरी मिरसांगोच घेवपाची काय आमकां? कश्मीरी मिरसांगो घेतल्या मातसो कलर वेगळो कलरा येता. खातीर. सो हे आमकां अंदाजान घेवपाक जाय. म्हणजे एक नाल्लाचे करतले काय तूं एका वळ्याचे कितल्यो मिरसांगो? एका वळाचे करत जाल्यार आमकां 5 ते 6 मिरसांगो लागता. डिपेंड्स, थोड्यांक तिखट आवडटा, थोड्यांक मातशें गोडूस कशें आवडटा. सो आपल्या टेस्टी प्रमाणे मातशें घेवप. मातसो कलर येयसर आनी वास येयसर ते भाजून घेवप. काडी आहे आनी तांदूळ आसता पळय, तांदळान टेस्ट येता. सो इल्ले तांदूळ घालप आनी मातशें ते भाजप. सुरय तांदूळच घेवपाचे? हय, सुरय तांदूळ. कशी नॉर्मल आमी शिताक जेवणाक वापरता पळय ते सुद्दां तांदूळ घेतल्या जाता. आनी तातूंतच इल्ल्यो मेथयो घालप. थोडी मेथयो पयलीं घालता, थोडी मागीर घालता फोण्ण मारतना. सो एका प्रमाण अशें नाका आमकां एक स्पून हय, किंवा आपल्या अंदाजा प्रमाणे क्वॉन्टिटी प्रमाणे. हय, हितून मातसो टेस्ट येता, फ्लेवर कसो येता तो. मातसो कलर चेंज जायसर, ब्रावन कलर कसो जायसर ते भाजप. ओके, सांसव आनी आमी तोरांची उड्डमेथी अशें करता. सो हो प्रकार कितें सेमूच आसता की डिफरंट आसता? तो उड्डमेथी मातसो डिफरंट आसता. सो आतां हे सगळें भाजल्या उपरांत आमी सोय आसा ती सोय घेवया. सोय भाजपाची ना? ना, सोय भाजना. सो हे आमी वाटण मिक्सरान लावन घेवपाचें. ओके, सो आतां आमी ही सोय वाटल्या. बारीक वाटूंक जायना, मातशी जाडूच वाटूंक जाय. ओके, चड बारीक वाटत जाल्यार तितले ते टेस्ट येना. सो मातशी जाडसर दवरपाक जाय. बरें. ओके, आतां हे जालें आतां वाटण आमचें. नेक्स्ट स्टेप आतां कितें? आतां आमी तिसरे स्टेप सगळ्यान पयलीं आमी इल्लें तेल घेवप. तेल तापलें की सांसवां घालप. उड्डाची दाळ आसता ती ऑप्शनल आसता. सो उड्डाची दाळ थोडी घालना, थोडी घालता. सो हांवूय पयलीं घालनासलें. मागीर जेन्ना हांवें पळयलें चवथीक बी जेन्ना रांदता पळय तेन्ना सांसव करता तेन्ना मुद्दम उड्डाची दाळ घालता. पण आतां टेस्ट ताची चेंज जाता कितें उड्डाची दाळ? मातसो वेगळो टेस्ट येता. आनी इल्लेश्यो थोड्यो आमी ऑलरेडी वाटल्या मेथयो, सो चड घालप ना, इल्लेश्यो वांटप. हें सगळें जालें की भितर पायनॅपल घालपाचें. ओके, ताचेरूच घालपाचें, फण्णाचेरूच? हय. पण पायनॅपल जेन्ना आमी घेता तेन्ना तो चड पिकिल्लो जाय की मातसो तन्नो कसो घेवपाचो? पिकलेलो जाय. तन्नो जाय आसत जाल्यार ताचे तो मातसो कोडू कसो लागता. म्हणजे मातसो चडूच पिकिल्ल्या सायडीचे जाय. सो हे मातशें शिजोवंक दिवपाचें. कवर करून दवरया. ताका ऑटोमॅटिकली उदक सुट्टा. सो उदक घालपाचें अशें ना, पण थोडी घालता उदक. मातशें ते चड शिजपाक जाय. पण हांवें चड पिकलेले पायनॅपल घेतला सो ते शिजपाक चड नाका, वेळ लागना. मातसो वेळ 5-10 मिनटां ते बंद करून दवर. ओके, तूं वेगवेगळे पदार्थ तुका आवडटा म्हणटा तूं. सो घरान तुजें कितें आसता? वेज, नॉन वेज कितें चडशें आवडटा? एक्चुली हांव आनी म्हजो चलो आसा आमकां दोगांयकूय नॉन वेज आवडटा चड, आनी मिस्टर आसा ताका वेज आवडटा. सो आमगेर चडशी वरायटी आसता, दोनूय आसता, वेज आनी नॉन वेज. सो आतां हे पायनॅपल आमचें शिजत आयलें. आनी पायनॅपल आनी गोडाचो एक वेगळोच बरो वास येवपाक लागला. थोडी पायनॅपल अशें फ्रुटूच म्हूण खावं शकता, पण पायनॅपल आमी सांसव म्हणून, आनी हांव चडशें पायनॅपल रशियन सॅलड करता तितूनूय यूज करता. आतां आमी सोय आसा ती घालया. आनी वाटणान आमी कश्मीरी मिरसांग्यो घातिल्ले ताका लागून तो कलरूय बरो आयला. आनी सांसव म्हणलें की आमकां होच कलरचे जाय कितें खावपाक. रेड डार्क ऑरेंज. सो आमी ते उदक इल्लें उदक घालया. आनी मातशें जाडूच आसूंक जाय तें, पातळ पातळ करप ना. ना, पातळ करप ना, सुकें कशें.
इल्लें मीठ घालून. मीठ आमी ऑलरेडी पयलीं लायिल्लें पायनॅपलाक. सो आतां चड घालप ना, इल्लेशें घालप. सो रेग्युलर मीठ आनी आमचे हे रॉक सॉल्ट हितून कितें डिफरन्स आसा? एक्चुली रॉक सॉल्ट म्हणटा पळय ते जिवाक बरें आसता. कळ्ळें, कोणाक प्रेशर प्रॉब्लम आसा, BP वाडटा तेका आमी रॉक सॉल्टूच. सो आमच्या घरान मातशें आमी हेल्थ कॉन्शियस, सो रॉक सॉल्ट वापरता. सो आमकां हितून आनी एडिशनल आनी काय घालपाची ना, गरज ना, ना, ऑलरेडी कांय आमी पयलीं मॅरिनेट करपाक घातिल्लें आनी वाटणान घातला. थोडी इल्लें चड जाड जाय जाल्यार इल्लें उदक घालून मातशें, सपोज आमी शिता वांगडा जेवता जाल्यार आमकां मातशें ग्रेवी कशी जाय आसता. मातशें सुकें जाल्यार मातशें सुकें करूं येता. 5 मिनटां शिजोवपाचें आनी मागीर जालें. ओके, सो आमचे हांगासर पायनॅपल सासव हे रोखडेच आमचे रेडी जाला हांगासर. आनी तुमी पळोवंक शकता की करपाक आमकां चड टायमूय लागूंक ना, प्रेपरेशनाकूय चड टायम ना, आनी साहित्य जें आसा इजिली आमच्या घरा आसा तेंच आसा. सो आमचे पायनॅपल सासव रेडी आसा. पळयात हेची साहित्य आनी कृती, पळयात हेजो रिकॅप. अननसाचे सासव. साहित्य: तांदूळ, उड्डाची दाळ, अननस, गोड, कश्मीरी मिरसांग्यो, सोय, सासवां, मेथी, हळद आनी तेल. सगळ्यांत पयलीं अननस घेवन तातूंत गोड इल्लें मीठ घालून बरें मुरोवपाक दवरपाचें. एका आयदनांत 4 ते 5 कश्मीरी मिरसांग्यो भाजून घेवपाचे. ह्यो मिरसांग्यो काडून कुशीक दवरून तातूंत तांदूळ आनी मेथयो भाजून घेवपाच्यो. हे भाजले की सोय घेवन तातूंत हे भाजिल्ले सगळे जिन्नस घालून वांटण करपाचें. तेल घेवन ताजेर सासवां, उड्डाची दाळ, मेथयो घालून फण्ण घेवपाचे. ताजे वयर अननसाचे कुडके घालपाचे. इल्लें उदक घालून हे शिजोवपाचे आनी तातूंत वांटण घालपाचें. रुचीक इल्लें मीठ घालपाचें. आमची दुसरी रेसिपी आसा ती स्क्विड्स मसाला. सो साहित्य आमकां लागतलें ते कांदो, आलें आनी लसूण हांवें चिचून घेतला अशी, बेश्टी चिड्डिल्या हातून, टमाट, ओली कोथमीर, गरम मसाला, तेल, मिरसांग, स्क्विड्स, मीठ, लाल तिखट आनी हळद पावडर. ओके, सो हे मसाला आमी करू ते भाजून बी अशें वांटण करून की अशेंच ना बेस्ट टोमॅटोचे हेजे मसाला. आनी स्क्विड्स म्हटल्यार केन्ना स्क्विड्स पासून भरपूर अशे डिशीज करूं येता. तातूंतलो हो एक प्रकार. सो स्क्विड्स मसाला कशें करपाचें ते पळोवया. सो सगळ्यान पयलीं आमी स्क्विड्स आसा ते बरे धुल्या, कट करून रिंगां कशी कट करप. बॉयल बी काय करून ना बॉयल करूं ना, ओके आनी मॅरिनेट करपाक जाय. ओके, मॅरिनेट करपाक जाता. हय. हळद घाली, मिरची पावडर आनी इल्लें मीठ. ओके, सो आमी नुस्तें फ्राय करपाक बी तशें मीठ मॅरिनेट करता लावन तशें. तशेंच मीठ. स्क्विड्सान एक्चुअली खूब भशेचे करूं शकता. वेगळे वेगळे सगळे जाणां वेगळे वेगळे पदार्थ यूज करता. हो मातसो सोंपो, कितें झटपट करपाक जाय जाल्यार रोखडें जाता. बॉयल करपाचो बी प्रोसेस ना, रोखडें जाता. सो तुका सदांच घाई आसतली, सो टिफिनाक तुका अशेंच कितें तरी इन्स्टंट हांव पदार्थ. जाता तितले शॉर्टकट पळयता. सो आमी आतां पॅन गरम करया. 3 चमचे तेल घातलें. कांदो, कांदे कितले घेवपाचे का? हाका 2 कांदे घातले. 2 कांदे, 2 टमाट बारीक चिरून जाय. हय बारीक चिरून. ओके, सो हेची जी ग्रेवी आसली ती कांदो आनी टमाटाची ग्रेवी हय, आसली. कांदो, टमाट आनी इल्लो गरम मसाला घातलो. कांदो बरो भाजून घेवप. सो आतां आमी ते सोयेचे करता तेजे भशेन हे कितें डिफरंट. हय. आनी ही रेसिपी खंय शिकले? ही एक्चुअली हांव स्क्विड्स मसाला करतालें नाल्यार स्क्विड्साची आनीक करतालें. सो करून करून ही सगळ्यान इजी रेसिपी म्हाका दिसली. सोंपी रोखडी जाता, चड वेळ लागना आनी साहित्यय चड लागना. घरान अवेलेबल गरम मसाला पण हे एका आमकां स्क्विड्स किंवा हेजे वाटेचे प्रॉन्स बी तशें कितें घेवं शकता. प्रॉन्सूय घेवं शकता. ड्राय प्रॉन्सूय घेवं शकता. ओके, हितून ड्राय प्रॉन्स घेवं शकता.
सो मसाला एक तरी आमचो एक टायपचो जरी असलो भितर आमी वेगवेगळे जिनस घालून तो ते टेस्टी वेगळी करू शकता. हांव चडशे म्हाजे पदार्थ आसता ते इन्वेन्शनूच आसता. ओके. सो की चडशे तूं कितें तरी इन्स्टंट ट्राय करता. हांवें पटेटो पुरी म्हणून इन्वेंट केल्ली स्नॅक्स. कित्याक चल्याक टिफीन दिवचे असले की सगळे स्नॅक्स दिवचे पडटा सकाळचे. सो इन्स्टंट कितें जाता शॉर्टकट आनी भुरग्यांक आवडटा तशें. ओके. सो आतां आमी हितून कितें घातलें आले आले लसूणची लसणाची पेस्ट घातली. पण पेस्टूय घेतला ठेचून घेतला ते. हय ठेचून घेतला. ती रेडीमेड पेस्ट हांवें वापरूंक ना. ती मातशी ठेचून घेतली की पण जेन्ना आमी फ्रेश असले की चड टेस्ट बरो येता. कांदो सारको ब्रावन जायसर भाजपाक जाय. ओके. सो आमचो कांदो बरो भाजून आणि जितले आमी बरो भाजता तितलो हरवसाण वता आनी टेस्टूय आमची रेसिपी बरी येता. आतां आमी मिरसांग घालया. एक मिरसांग घेतली हांवें. टमॅटो कांदे 2 आणि टमाटर 2. टमॅटोची पेस्ट आसता पळय तितून ते स्क्वीड सगळे शिजून येता. मसाला तेचो जाता. ओके. हेका आमी प्युरी घालू शकता काय आमकां टमॅटोज कट करून घालपाक जाय? ना प्युरी घालू शकता पण टमॅटो बी तसा फ्रेश आसता आनी आमी कट करून तो फ्लेवर टमॅटो सपोज आमी वाटून घातले जाल्यार जाता. आनीक बेगीन जाता पण बारीक पेस्ट असो शिजपाक जाय. अशें स्मॅश सुद्दां करत न्ही टमॅटो. चड पिके आसल्यार रोखडे शिजता. टमॅटो आमचे शिजत आहे. आता हे सगळे स्क्विड्स आसा ते घालया. स्क्विड्सान विटामीन बी आसता B12 आनी सी फूड. सो हे भुरग्यांक आवडटा आनी हेल्दी. मेन म्हळ्यार काटे आसता. काटे आसता काडपाचे. सी फूड आसता पळय स्क्विड्स तांकां उदक रोखडें सुट्टा. सो पयलीं उदक चड घालप ना. घालपाक जाय पण चड घालप ना. इल्लो लाल तिखट घालया. गरम मसाला हो घरा केल्लो गरम मसाला तुमी रेडीमेडूय घालूं शकता. सो हितून आमकां सपोज जाय जाल्यार आमी सोयेचे वांटणूय घालून करूं शकता. हय वांटणूय घालूं शकता पण ती मागीर सोयेचें वांटण घातलें जाल्यार ती मागीर टिपिकल सारकी डीश लागता. सो हे आमी शिजोवंक दिवया. इल्लेशें मीठ घालया. ऑलरेडी आमी पयलीं मीठ घातलेलें. सो कांद्याक आनी टमॅटोक लागून आनीक इल्लें मीठ घालपाचें आनी शिजत दिवया. मागीर हाफ ग्लास इल्लें उदक घालप. कन्सिस्टन्सी ग्रेवी. सो आतां शिजता शिजता उदक घालया. आनी स्क्वीड शिजपाक चड टायम लागना न्ही? एक 10 मिनटां पुरो? हय. मॅरिनेट करून दवरल्यार चड टायम लागना. पयलीं जर आमी मातसो अर्द वर मॅरिनेट करत रोखडें शिजता. आनी ही अशी ड्राय अशी हे न्ही? डिपेंड्स. तुमकां सपोज ड्राय जाय जाल्यार तुमी ड्राय कशी करूं शकता. सपोज तुमकां शीता वांगडा जाय जाल्यार इल्लें उदक घालून कन्सिस्टन्सी वाडून मातशें ग्रेवी कशी करूं येता. सो आमी उदक घातलां मातशें हाफ ग्लास आनी हे स्क्विड्स शिजोवपाक जाय आनी ओली कोथमीर घालपाक. ओली कोथमीर प्रत्येक डिशाक जाय तुमकां. हय. आमी इल्ली आतां घालया आनी इल्ली मागीर मातशें शिजोवप 10 मिनटां. सो आतां आमची स्क्विड्स मसाला जालो. ओके. सो आमचे स्क्वीड मसाला रेडी आसा आनी हे आमी कशें केले तेजे साहित्य आनी कृती पळयात हाचो रिकॅप. स्क्विड्स मसाला साहित्य: कांदो, आले लसूण, टमाट, गरम मसालो, तेल, मिरसांग्यो, स्क्विड्स, मीठ आनी मिरसांगेचो पिठो. स्क्विड्स क्लीन करून हळदी पिठो, मिरसांगेचो पिठो आनी मीठ घालून मॅरिनेट करपाचे. एक पॅन घेवन तातूंत तेल घालपाचें. बारीक केल्लो कांदो घालून बरें तळसून घेवपाचें. ताचेर आले लसूण घालपाची. हरवी मिरसांग, बारीक केल्ले टमाट हे सगळे घालून बरें शिजोवन घेवपाचे. हे शिजले की स्क्विड्स घालपाचे. ताचेर मिरसांगेचो पिठो, गरम मसालो, रुचीक इल्लें मीठ, उदक घालून कोथमीर उडोवन 10 मिनटां खातीर शिजोवपाचे. स्क्विड्स मसाला रेडी.
शर्मिला सदां तूं किचनान जेवण करीत आसता सो आज कॅमेरा मुखार जेवण करतना तूं कशें दिसलें? मातशें कॉन्शियस जालें सदां जेवण करता तेन्ना कोण पळयना आयज तुमी आसली सो ओके जालें. तुवें सांगलें तुका जेवण करपाची आवड आसता, वेगवेगळे डिशीज तूं करीत आसता आनी हे सगळे टायम कशें मॅनेज करपाक? आतां म्हजो टायम टेबल फिक्स आसता. हांव सकाळचें बेगीन उठ्ठा सो म्हजो टायम टेबल असो 5 सकाळीं उठप, जेवण करप, मिस्टराक टिफीन दिवप, चल्याक टिफीन दिवप आनी हांव भायर सरतां. ओके सो चडशें तुवें सांगलें दोन आमकां इन्स्टंटूच चडशे रेसिपीज तूं चडशे ट्राय करीत आसता आनी हे ऑलरेडी ट्रायड एंड टेस्टेड तुजे डिशीज रायट? हय. ओके सो आतां आमी टेस्ट करून पळोवया ह्याचे डिशीज कशे जाला ते, कित्याक आमचे पळोवपाकूय कळपाक जाय की आज केले तुवें हे पदार्थ कशे जाला. टेस्ट करून सांग कशें जालें. सो हे जे डिशीज आसा ते आमी चडशे प्रेफरेबली चपाती बरोबर चपाती पाव नाल्यार बरोबर अशे पाव. खावं शकता. हय. आणि आमी आतां खातले पाव बरोबर. सासव हे पारंपारीक असो पदार्थ आसा हो प्रत्येक घरान आसतातूच. चडशे कितें सण आसले काय ना आमी हो सासव हे करतातूच. पण जशें शर्मिलान सांगलां तशें सगळ्यांची जो मेथड आसा तो वेगळो आसता. आज शर्मिलान केल्लो मेथडान पळोवया, ही रेसिपी पळोवया आनी ताचे हजबंड जयेश हे ऑब्वियसली बरें जालां म्हणून सांगतलेच आमकां ते, पण पळोवया कॅमेराचेर कितें डिफरंट सांगताल्या. सो तुमी टेस्ट करता आनी सांगात आमकां आमच्या बरोबर की आयची रेसिपीज तुमकां कशें लागले ते आनी कमेंट करात तेच्या जेवणा बद्दल. नॉर्मली पळोवपाक वचना ते म्हयन्यांतल्यान एक तरी डीश नवो आरंट म्हणटा. ओके करीत आसता. फुडी कोण तूं काय चड ते? चडशे तूं फुडी. ओके सो म्हाका दिसता जेन्ना घरांतली बायल फुडी आसता तेन्ना चड फायदे न्ही? हांव फुडी आनी ट्रायल एंड एरर सगळें ताजेर आसता. ओके सो स्क्विड्स मसाला, झणझणीत अशी टेस्ट आयल्या. तुमकां तिखट चडशें आवडटा खावपाक की आज कॅमेराचेर बसून चडशे ते? ताकाय तिखट आवडटा, म्हाकाय तिखट आवडटा. सो मोस्टली जेवण आमगे तिखटूच आसता. ना खरेंच एक्चुली स्क्विड्स अशे मातशे अळणी आसता सो ताका लागून म्हाका असो तिखसाण घाली जाल्यार चड टेस्ट येता हेजी. खरेंच खूब बेस्ट जाला. मेन तो झणझणीतपणा आसा तो गरम मसालो टू गूड. ओके सो आयचो आमचो दुसरो डिश जो आसा हो पायनॅपल सासव. सो म्हाका पायनॅपल सासव आवडटा. पायनॅपल पयलींच गोड, तातूंत आमी गोडूय घातला सो हो पदार्थ जो आसा हो चड मातसो गोड हितून आसा. सो आयचे दोनूय डिशीज जे आसा एक सामको तिखट, एक गोड. सो तिखट गोड आमचे आयचे हे आमचे जेवण जे आसा हे हांव सोंपयतलें. आनी शर्मिला खरेंच तुवें इतलो वेळ काडलो, इतले बिजी आसता तूं तरी सुद्दां आमकां टायम दिलो. हे इतले सुंदर पदार्थ करून दाखयले आनी आमचे जे पळोवपी आसा हे करून मुद्दम हे पळयतले. ताका लागून तुका खरेंच मना पासून देव बरें करूं. तशें जयेश तुमकांय देव बरें करूं. तुका देव बरें करूं सारिका. तूं आयलें आनी म्हाका संदी दिली की हांवें म्हजे पदार्थ सगळ्या समोर दाखयले. तुमच्या कडेन जर असे वेगवेगळे पदार्थ आसा ते तुमी आमच्या पळोवप्या पर्यंत पावोवपाक सोदता जाल्यार आमकां कॉन्टॅक्ट करा. आमच्या ह्या कार्यक्रमान भाग घेया. पळयत रावा स्वाद देव बरें करूं.